they are not discharging their duty as responsible. तुमका म्हणे ना, but I am just telling you, sir. We will catch those person in a proper way. Okay. No? We'll try our best. Yes. Thank you for your आणि valuable किती time. आमचे 1.5 वर्षाचे आमचे एक प्रोजेक्ट तरी कंप्लीट जावपाचे म्हणजे हिशोबात. And that is getting ready before next month. This one May, April, May. Okay. Then we are satisfied. चांदेल आणि एक नाही नाही, प्रोजेक्ट. चंदेल तरी कंप्लीट जावपाचे. This tendering process it will take time. Okay. Before tendering some meetings are there, tender procedures are there, that is meet. मग 3-4 महिने लागतात टेंडर दाखवा. आता NIT करपा सुरू केला ते. Okay. Then publishing and paper and that procedure. At least next April, next October, November comes, त्याला जाऊ शकतं if everything goes well. पण आता we are in the month of April. Now the hottest month will be coming soon. Understand? It Now will be next the month. May. आणि ह्या मे महिन्यात तुमच्या आमच्या रिव्हर स्प्रिंग हे सगळे आटपाची शक्यता असा. तो कितले उदक जाय पडटले पळय, इट विल बी डिपेंड ऑन यू. So difficult. येस. थँक्यू व्हेरी मच. त्यांची बॅट घेता घ्या तुम्ही. सर आयज ते कित्याक येयलेले हांगा सर? Hmm? आयज कित्याक येयले हांगा सर मेळपाक तुमकां? Some discussion regarding water supply. कितें वॉट इज शॉर्टेज आहा? Water shortage आसा मुखेकडे थोडे. इन वीच एरियाज? Maximum tailends. Tailend म्हणजे हरमल पाली केली त्या साईड इकडून shortage असतं. So why the water is not getting supply for everybody? Because production is less than our total demand. The production is less. Production of water Water. is not getting insufficient. No. Now we are augmenting the supply by one scheme is already on this process now. Execution. It is augmentation of Chandel scheme from 15 ml to 30 ml. It's already work tendered and it's on execution side now. So when this problem will be get solved? After that, the completion of the project. अच्छा. And not only that, one more scheme is coming near ITA. अच्छा. It will be start now. Now only we got sanction now 15th of this month. We got administrative approval. If that is come after completion, will be so sufficient will be. Okay. So after that it will be the problem At least will one be project. First will come up there, Chandel. of Chandel. Thank you, sir. जितेन बाब कितें जालां आयज तुमी कित्याक येयलेले हांगा सर? पळय आतां कितलो तेंप जालो उदकाचो शॉर्टेज आसा म्हणून सगळ्यांक आयकूंक येता आनी लोक टँकरान उदक सप्लाय करता. पूण टँकरान उदक सप्लाय इट इज नॉट अ फायनल फायंडींग. सो सरकारी अधिकारी हांगा बसयल्ले आसा PWDचे. तांचें काम कितें की उदक सगळ्यांक पुरवठो करप सगळ्या जनतेक पेडण्याच्या. सो हेच्या संदर्भान हांव थोडी चर्चा करपाक आयिल्लो आमचे असिस्टंट इंजिनियर आसात वॉल्सन तांचे कडेन. सो ते कितें म्हणटात की डिस्कशन केल्या उपरांत की मुळात म्हणटा सप्लाय ऑफ वॉटर जी हांगा चांदेल प्रोजेक्टान जाता तीच कमी आसा म्हणटा. सो तांकां बाकीच्या सगळ्या एरियान उदक सोडपाक डिफिकल्टी येता आनी पुरवठो करपाक डिफिकल्टी आसा. सो 15 MLDचो प्रोजेक्ट म्हणटा तो आनी आमची कॅपेसिटी ह्या पेडणे तालुक्यान चड. पूण दुसरो क्वेश्चन असो विचारपाक आयलो तांकां आमच्या कडल्यान की सुपरविजन प्रॉपर जाता काय ना. की तेंच्यांनी ते एडमीट केले की थोड्या गांवांत जावं शकना म्हणटा ते सुपरविजन प्रॉपर आनी आपणाक जाय तशें उदक डायवर्ट करूं शकतात. सो असो तेंच्यांनी एक डावट सांगलो आमकां. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की तुमच्या एरियेन तुमच्या पावरान कितें तुमचे गजाली आसा सुपरविजनाचे तुमी करूं शकतात आनी जे उदकाचो पुरवठो सप्लाय आसा सो तांचे डिविजन खंय हांगा आतां चांदेल तेंच्यांनी केला आनी तांचो असिस्टंट इंजिनियर बाब फट्टे आसा. सो ताचे कडेन आमी वयतले फट्टे कडेन की बाबा कितें प्रॉब्लम एक्झॅक्ट प्रॉब्लम कितें आसा आनी उदक कित्या खातीर शॉर्टेज आसा. ती तिरळीचें उदक घेता म्हणटा थंय प्युरिफाय करतात आनी सगळ्याक सप्लाय करतात. सो कितले हॉर्स पावराचे थंय पंप बशिल्ले आसा. सो हांच्या वॉल्सन साहेबांच्या म्हणण्या प्रमाणे
2+2 म्हणजे 2 वर्किंग आसा आनी 2 स्टँड बाय आसा, 4 पंप आसात म्हणटा सो आतां एग्जॅक्ट ऑन फिल्डाचेर कशें कितें काम चलता हें आपणाक खबर ना, कारण इट इज अ सेपरेट इंडिपेंडंट डिविजन चांदेल आसा. सो व्हेरी सून वी वील बी विजिटींग चांदेल प्रोजेक्ट आनी पळोवया थंयसर कितें आमकां हें जाता. आनी तशेंच जर आमकां आढळून आयलें की थंयसर एक्झिक्युशन ऑफ वर्क प्रॉपर जायना जाल्यार वी वील टेक एज पर एक्शन एज पर द लॉ. कितें आसा पळय ते कायद्या प्रमाणे करतले आमी, कागदपत्र कितें आसा पळय ते आमी कंप्लेनी फायल करतले. तर पेडणा वाठारांत कितले दीस जाले उदक कमी येता? आतां जवळ जवळ 1 महिनो 1.5 महिनो जाल्ले आसा. 1.5 महिने जालो पेडणा फूल तालुक्यान उदक शॉर्टेज आहा. फूल तारखेन बरोबर उदकूच पावना. थोड्या जाग्यार उदक सरप्लस आसा, थोड्या जाग्यार उदक शॉर्टेज आसा. म्हणजे खंय तरी एक्झिक्युशन ऑफ वर्क हे सारकें जायना अशें दिसून येता. आनी आतां फुडलो म्हयनो हो सामको हॉटेस्ट म्हयनो वर्साचो, मे म्हयनो, आनी हातून उदकाची इतकी शॉर्टेज आसतली की आमच्या गांवांतल्यो बांय झरी हे सगळे आटपाचे शक्यता, म्हणजे कमी पुरवठो आसा पळय तो कमी जातलो. ताचे खातीर ह्या म्हयन्यान जाता तितलें उदक घरान पावोवपाक जाय, होच आमचो एक प्रयत्न आसा. आनी सरकारा कडेन ती मागणी आसा की जातीन लक्ष घालचो. PWD मिनिस्टर आसा पावसकर, तांकांय सांगता हांव ह्या प्रसार माध्यमाच्यान की पेडण्यांक सदांच सगळे ग्रांटेड घेतात, उदकाचे जावं, रस्त्याचे जावं किंवा अन्य लायटीचे जावं, हेतून घेवपाचें न्हू, कारण उदक ही जिवनदायिनी आसा आनी ती घरान लोकांक पर्यंत पावोवपाचें हें काम सरकाराचें आसा. ताच्या खातीर सगळी जनता टॅक्स भरतात, पयशे फारीक करतात, ते खंय तरी वेस्ट जावपाक जायना. आता सध्या 144 कलम लायलेलो आसा. हय. आता 10 दीस तरी काय करू शकना. बरोबर. आफ्टर 10 डेज समज जरी तुमकां पेडणा वाठारांत उदक येयना तर असो कितें आसा गांवचो मोर्चा वगैरे काडपाचो? पळय आमी प्लॅन केल्लो आयजूच की एक आमी मोर्चा हांगा येयला एक 10-15 मनीस जे हांगा येवपाक सोदताले. ताका हांवें सांगलें की पयरूच सरकारान नवो SOP जाहीर केला आनी ताच्या खातीर 5 मनशाच्या वयर जमावबंदी आसा. ताच्या खातीर आमी 2-3 जाण आमी हांगा आयिल्ले आसा आनी ताचे कडेन उलयले. पूण 30 तारखे मेरेन आमी रावतले. पूण हेच्या मदीं जो पिरियड आसा तो हांव पर्सनली विजीट करतलो चांदेल प्रोजेक्टाक आनी थंयसरली कितें आसा पळय एक्च्युअल परिस्थिती ती जाणून घेतलो. आनी तशें आसा जाल्यार मागीर हांव सांगतलो कन्सर्न कोण आसात लोक की अशें करपाक जाय म्हणून. कारण आमच्या कडेन एकूच हत्यार आसा तें म्हणजे पेन. आनी गांधीजीन आमकां शिकयल्लें आसा की सत्याग्रह आंदोलन आपणाच्या हक्का खातीर करप. सो आमी त्या मार्गान वयतले. थँक्यू.